सोम्या मी आयल्या तुझे ससी काकुळतांचे दये तू दाखय पावो नाही म्हणून आमी सोम्या तुझी भुरगी बक्षी तू आमची फातकी जिणी बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सगळ्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसो. मोगाळ भाव भयणीनो नोवेनाच्या या 8व्या दिसा फेथफुलनेस और विश्वासपण म्हणलो विशयाचेर आमी नियाळ करतले हांव मरी सदांच देवाक विश्वासी जावन जियेली आनी मरये भशेन आमी जण एकल्यांनी देवाक तशेंच एकामेकांतय विश्वासी जावन जियोवंक आज आमकां आपोवणे ह्या दिशेन त्या मरये मेळची ससाय आमी मागया जर तर आमी उताकरणांनी सुकल्या विश्वासपणान जियोवंक ह्या सोरपातकांची दूख धरून देवा तावन एकामेका तावन बक्षाणे मागया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें साडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बगे वो सदां सांगवा मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूंक आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकुळट सर पदवीदार देवा आमच्या मोगाळ बापा सर संपूर्ण देणी तुजे तावन उपजतात. आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी आमची भक्ती सडय. अशी आमकां तूं दिताय ती सगळी बरी देणी पसून वाडय. ती जतनायेन राख आनी मैपसन बाळगून दवर. आमच्या सम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव ते सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सा पावलोन कोरीतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो क्रिस्ताचे सेवक आनी देवाच्या घराचे कारभारी म्हूण लोकांन आमकां लेखी जाय. जर एकल्याक कारभारपण दिजय तर तो विश्वासी मनीस जावंक जाय. पूण म्हजेच विशयान सांगचें जाल्यार हांव तुमी करतात तें जडतेचें जावं मनशाच्या खंयच्याय नितीसभेच्या तीर्पाचें जावं कांयच परवा करिना. म्हजेच लेगून हांव जडती करिना. म्हजें अंतस्करण म्हजेर गुन्यांव मांडिना हें नीज. तरी हाचे वरवीं हांव गुन्यांवावीन म्हूण जायना. म्हजी जडती करतलो एकलो सोमी. देखून वेळ काबार जावचे आदीं सोमी परत येता पर्यान कोणाची तुमी जडती करची न्हय. तो येवन काळोखांत लिपोवन आसलेले उजवाडा हाडटलो आनी मनशाच्या अंतस्करणांतले गूट
परगट करतलो तवळ हर एकल्याक फावो जाल्ली होगळीक देवातावनूच मेळटली. देवाचें उतर हें देवाचे उडोवकार. श्लोक. नितीवंताची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. नितीवंताची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव आनी बरें आदार. तेन्ना देशांत रावून शांतीन तूं जियेतलोय. सर्वेस्परा सवें आसूं सगळो ताजो संतोश. तेन्ना तोच तुज्या काळजाचे अत्रेक बागायतलो. श्लोक. नितीवंताची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. तुजें जिवीत सर्वेस्पराच्या हातांत सोड. ताचेर विश्वास दवर. तोच तें चलोवन व्हरतलो. तो तुजें बरेंपण फांत्याच्या उजवाडा बरी, तुजें नितीवंतपण दनपरांच्या वता बरी परजळशें करतलो. श्लोक. नितीवंताची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. वायटाक पाट कर आनी बरें आदार. तेद्वां देशांत शाश्वत निवास तुका मेळटलो. कितें न्याय नितीचेर तें सर्वेस्वराक मानता आनी आपल्या भक्तांक तो केदींच सांडचो ना. श्लोक. नितीवंताची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. नितीवंताची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. गरजे आकांताच्या वेळा तोच तांचें भद्र स्नान जावन आसा. वय तोच तसल्यांक आदार दिवन सोडयता. आपणाचो आसरो सोदलो देखून दुस्मानाच्या हातांतली तांकां वाटयता. श्लोक. नितीवंताची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. हांव संवसाराचो उजवाड म्हणटा सोमी. कोण म्हजो पटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुकाय सम्या. त्यावेळी फरिजवांनी आणि शस्त्रांनी जेजू लागीं विचारले, जुवांचे शिस तवळ तवळ उपास करून मागणे करतात आणि फरिजवांचे शिसी तशेंच करतात, पूण तुझे शिस सुकत आणि खातात आणि पियेतात कित्याक? जेजून ताका जाप दिली, काजाराच्या ववल्याक वरेत सांगत असताना तुम्ही उपाशी गलितवे वरेताक ताचे तांस कान वरचे दीस येतले, त्या दिसांनी ते उपास करतले. उपरांत एक ओपारी तो तांकां सांगी लागलो, कोणी मनीस परण्या वस्त्राक कोपो मारूंक म्हणून नवे लुगट पिंजून कुटके करिना. तशें करीत जाल्यार नवे लुगट तो पिंजून पाड करता शिवाय परण्याक नवसो कुपो समा लागना. तशेंच कोणी मनीस नवो वायन परण्या सामड्या चेलांनी भरिना, बरीच जाल्यार नव्या वायन सामडी पुडतात, वायन पजरून वेता आनी सामडी पाड जातात. देखून नवो वायन नव्या सामड्याच्या चेलांनी बरीच जाय. तशेंच पोरनो वायन पियेल्याक नव्या वायनाची रूच ना, पोरनोच बरो म्हणतो म्हणटा. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. आयच्या पयल्या वाचपांत सांत पाऊल कोरिंथकारांक बरोवन सांगता, आमी जें आयकलें, जर एकल्याक देवाच्या घराचें कारबारपण दिजय तर तो विश्वासी मनीस जावंक जाय. आनी वचो विशय आज आमी नियाळ करना आसा विश्वासपण. आनी सांत पावलाचें उतर आयकत आसतना म्हाका एका गणिताचो उडास येता. आनी तें गणित अशें आसा, तो एकलो जाणटो राय आपणाच्या जाग्यार नव्या रायाक तरणाट्याक एक विश्वासी रायाक
आपल्या जाग्यार नेमाक करूंक येवजण घालता आनी राजान ते सर युवा जाणांक तो आपयता आनी तांची परीक्षा करता कोण हांचे पैकी विश्वासी म्हणून आनी तांकां तो हर एकल्याक एक एक फुलांचे बीन दिवन सांगता हे फुलांचे बीन तुमी व्हरात हाचे पोस्त तुमी करात आनी फाल्यां दिसा तुमी हे फुलांचे बीन घाल्लें तें तुमच्या झाडा बराबर तें फूल घेवन तुमी येवंक जाय आनी जें कोण बरें फूल हाडटा बरें जड हाडटा तो म्हज्या जाग्यार नवो राय जातलो सकडी तरणाटे उर्बेन घरा गेले बींग घेवन रायान दिल्लें तें बींग घेवन आनी तांचें काम करूंक लागले झाडाची पोस करूंक लागले आनी नेमेरल्या दिसा फुलां घेवन आयले झाडां समेत आनी राय भोंवतणी गेलो पळोवंक एकल्या वरन एकल्याचें जड वा फूल बरें आसलें आनी निमाणें वेता आसतना थंयसर आसलो एकलो तरणाटो एक बेजार आसलो ताच्या छाट्येंत जड येना फूल येना कितेंच ना आनी राय थंयसर रावलो आनी विचारी कितें गजाल आनी तो तरणाटो म्हणलो राया तुवें दिल्लें तें बी हांवें खरेपणी ह्या छाट्येंत ह्या मातयेंत घालें ताची बरी पोस केली उदक घालें पूण तें बीं किरलो ना त्या देखून कशें तुवें दिलां पळय तशेंच हांवें तें फाटीं हाडलां आनी राय त्या तरणाट्याक शाबास म्हणटा सक्कडे तटासतले आनी उपरांत राय म्हणलो वय हांवें तुमकां पोट्टू बी दिल्लें बरें न्ही पोट्टू बी दिल्लें उरलें सक्कडांनी दुसरें बी घालन इनाम आपणाय जाय वा रायाचे मुकुट आपणाय जाय म्हणून म्हाका तांणी थंयसर दोखो दिला म्हणयत त्या देखून हो तरणाटो जें कितें हांवें दिल्लें विश्वासपणी फूल येवना तरी जड जावना तरी तशेंच घेवन आयला त्या देखून ताच्या विश्वासपणाक तो राय ताका शाबासकी पाठयता आनी आपणाचो मुकुट ताका तो दिता हें जावन आसा खरें विश्वासपण मोगाळ भाव भयणीनो मोरयेमाच्या जिवितांत ती विश्वासपण म्हणलो तो शेगूण दर म्हणून दिसून येता मोरयेमायेन बडव्या मुखांतर देवाक भास दिल्ली ती जाणा आसली कश्टाचें तें काम देवाच्या पुताची आवय जावचें म्हणून पूण देवाची खुशी देवाची मांडावळ ही म्हजें तें आसा म्हणल्यार समजलेंच फियात तुजी खुशी म्हजें तें जावं म्हणून त्या दीस ती कबलात दिल्ली निमाणे पर्यंत ती त्या उतराक विश्वासी रावता देवाच्या मांडावळींत ती आपणाचो पात्र मेळयता आनी सडवणेच्या कामांत भरपूर आपणाचो सहकार दिता मोगाळ भाव भयणीनो आमचो देव विश्वासी देव आनी जेजूस सांगता जो कोण ल्हान संगतींनी विश्वासी तो हेर व्हड संगतींनी विश्वासी जावन आसा आनी आमी ती जाणाव ती वपार थंयसर जेजू त्या विश्वासपणा अशें दिवची आनी आमी जण एकल्यांनी ह्या दिशेन आमच्या बेसा प्रमाणे बसावणी केल्ली आसा एकामेकांतय आनी देवांतय जे कोण तुमी काजार जाल्यार काजारा दिसा हांव तुका विश्वासी रावतलो हांव तुका विश्वासी रावतली म्हज्या सगळ्या जिणयेंत आनी ती बसावणी आमी दीस पडटे पाळूंक आसा जारी करूंक आसा आमच्या जिविताचे निमाणे घडये पुणसर तशेंच आमी याजक वा धार्मीक आमी देवाक आमच्या सभेक विश्वासपणाची बसावणी केल्ली आसा आनी दिसपट्ट्या जिवितांत ती आमी नवसरणी करूंक आसा नव्यान जियोंक आसा सदांच आमच्या बेसाक प्रमाणे विश्वासपण आमी सांबाळूंक आसा विश्वासान जियोंक आसा तर मोगाळ भाव भयणीनो मागीर आमी ससाय आमच्या बेसांत आमी सदांच विश्वासी रावूंक देवाकय आनी एकामेकांतय आनी अशें मोरये भाशेन सदांच देवाक मानता तसली जिणी जियोंक आमकां तसो देव कृपा दिवं Baba Sergincha
संगी बापा जीवन आमचे दिता तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयचे आमकां नाका अब्बा बापा सगळीच्या घेऊन दोघेवा रक्तामासान क्रिस्ताच्या धी आमकां म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमच्या अर्गां बलिदान सर पदवेदाद देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या नित्य पवित्रच्या देवा सर्वेस्व म्हणून घेव. जिव्या देवा पवित्र बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवो आनी तुजें जिवीत आनी पवित्राय संपूर्णायन आमकां फावो जावं हे मागता हांव त्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्प तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व कळीन सवतय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूळ तुवें रचलय ताचे स्वरवे नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची गेली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा पृथ्वीमेर तुका वाकणटा तारण मेळिल्ली तुजी परजा आनी सरकार एका तळ्यान तुका दिन वाजता तुज्या संता भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळपराचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंचरगी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांव येता ताका जय उंचरगी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस स्मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसो समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचे हे रगत पातकांच्या बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. बावडत सगट परगटुया सौम्या जेजू तुझे मारा आमी समर्पता तुझे पुरा जीवन पो आमी परगटा तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आमी बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपडी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचा उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बाप्पा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बाप्पा आणि सगळे याजकीय वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरोस धरून मेल्यान ती आमच्या भाऊ भयणीची काकळत कर. तांकां तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पड जळीत मुक्काम वळफळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर मागता हांव कारमरे देवाची मेज सांगाती भगवून धरून दोत आनी सर्वां काळी तुका मन वतल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू उतय, पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमीन. मुरये भशेन सदांच विश्वासपणी जियोंकू जाय असली कृपा सर्गींच्या बापातून आमी मागया सांगता म्हणून. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळलेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्यार सुटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुझ्या धर्मदूतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनात. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचेय सवय आसो. तुमचेय सवय आसो. एकामेकांतय क्रिस्ताची शांती आमी वांटून घेवया. देवाची संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवंक येता ती आमच्या झडती आनी क्यास थाडिना जावं पूण जे काकुळतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयलीं आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे उदराचे बाग म्हाका पावना पूण जेवणानेच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. तुझे घरी येऊन पावला
काळजादार उघड लावला तुझे घरी येऊन पावला काळजादार उघड लावला रस्तू कर्या बिडारा निवास कर मोच्या घरात निवास कर मोच्या घरात हे मोच्या काळजा स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून रावता हे वेगळी येऊन लालेल माता हे तू सौम्या बघता प्रार्थया प्रितीच्या बापा सर्गींच्या जेवणान तुवें आमकां दोशी केले आहे मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान तेर जावं आनी तुजे सेवा मोगान करच्याक आमच्या भाव भयणीची साखरी करूंक आमची उमेद सडत वसो ह्या आमी मागता हांवच्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पो तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसो आनी सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडुकार मोंती साहेबिनीचे नवेन ए बाल मरिये सुरेस्परा देवान तुका जेजूची आवय जावन वेचून काडली आनी साबार देण्यानी तुका नेटयली ह्या खातीर आमी तुजे सांगाता संतोष पावता आनी देवा बापाक अर्गां दिता तुज्या जल्मा वरवीं तुज्या कुटुंबाक तुवें संतोष हाडलोय तुज्या जिणेन सोडोनदाराची आवय जावन मनशा कुळाक तुवें व्हड सहकार दिलोय ह्या खातीर आमी तुजो उपकार बावडटा हांव समेची चरणदासी म्हूण प्रसारून तूं देवा मुखार संपूर्ण कालती जाले आनी देवाच्या कुशीक तुज्या जिणेन पयलो जागो दिलोय त्यागाची आनी कश्टांची तुजी जिणी आमकां प्रेरण दिता देवान तुका क्रिस्तांव कुटुंबाची आवय जावन नेमले आसता आमच्या कुटुंबाचेर तुजी तराळ आशिर्वादां मागून धाड आमच्या कुटुंबान मोग एकवट आनी एकामेकाची सेवा करूंक आमकां प्रेरण दी कुटुंबान संतोषाक कारण जावचे व्यक्ती आमकां कर हे मुरये तुजे बरी कालती जावंक आमकां शिकय देवाच्या उतराक पाळो दिवन त्या प्रमाणे आमची जिणी मांडून हाडूंक आमकां आदार दी सर आमच्या कश्टा दुखान विघ्न अणवारान आमकां तूं पाव आमच्या जिवनाक कर्ज पडचे सर तुज्या पुता लागीं मागून दी हे बाल मुरये तुका फुलां अर्पून आमी तुका मान करता कशी ही फुलां तांची सबाय आनी तांचो फळमूळ आपल्या बोवारे प्रसार करता की तशें आमच्या बऱ्या उतरांचो कर्म्याचो आनी शिकून जिणेचो फळमूळ आमचे बोवारे प्रसार जायचो कर म्हूण मागता हांव आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या मुक्षितांव तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार नमान मरे कृपेन बरले समजे संगाता श्रेय भितर तूं सदैव आनी सदैवी फॉल जे कशीचे जेजू नमान मरे कृपेन बरलेले समजे संगाता श्रेय भितर तूं सदैव आनी सदैवी फॉल जे कशीचे जेजू नमान मरे कृपेन बरलेले समजे संगाता श्रेय भितर तूं सदैव आनी सदैवी फॉल चिकित्सेचे जेजू महिमा पाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या बाल मरिये आम्हा पासून विनंती कर
सर्वेस्पर तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी सांबाळूं. आपल्या मुखामळचो प्रकाश तुमचेर तो फांको. तो तुमकां मायपासान आनी काकुळतीन वागो. दुलोबायन तो तुमचेर आपली नदर घालो आनी आपली शांती तुमकां दिवं. आनी सर पदवीदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर सदांच आसूं. आमेन. Sob saibi azam somang tuka magni amchi ger orge sarga sondi ashirvada चिन्हे पर्व सरताना आपटून पडताना हे आमच्या झाड घोसताना उर्बा आमची निवताना जेजूक दायीन सांगे कुता कुशीताची करून दियाला मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार मुरी आशीर्वाद दिव आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावान आमेन.